दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर्व अभिमानी वीक्षकांक विनोद गंगोळेचो नमस्कार आणि प्रणाम। मोगाचनो परत एक पावटी दैविक दर्शन कार्यक्रमाद्वारे आम्ही तुमचे मुखार हांगासर हाजीर आसां घेऊन एक नवो अध्याय दाखोवंक एक पुनशताची वळख आणि त्या पुनशताची एक झळक। वै मोगाचनो दैविक दर्शन कार्यक्रमांत आम्ही सभार चारित्रिक ऐतिहासिक पुनशतांची आणि देव मंदिराची वळख दाखोवचे आमचे प्रयत्न तुमचे मुखार आम्ही केला आणि तुम्ही ते मानून घेतला। आणि आज आम्ही उत्तर कन्नडाच्या होन्नावर लागशिल्ल्या चंदावरांत हांगासर अशे भोव आपुरबायेचे चारित्रिक महत्वाचे आणि अभिमानाचे आणि सर्व भक्तिकांच्या मोगाचे एक पुनशत ते जावन आसा सांत फ्रांसीस सावेराचे पुनशत चंदावर। हाची वळख आणि झळक तुमचे मुखार आम्ही सादर करतले। मोगळा सांत फ्रांसीस सावेरा जेसूचो मोग परगट केल्या मिसांव परगटणारा देवाची कृपा जोड दिल्ल्या आमच्या आदारा मान करता तुका आमच्या फिरक सांता। मोगळा सांत फ्रांसीस सावेरा जेसूचो मोग परगट केल्या मिसांव परगटणारा देवाची कृपा जोड दिल्ल्या आमच्या आदारा मान करता तुका आमच्या फिरक सांता। अरबी दर्याच्या लारांच्या गरचवण्यामध्ये शरावती न्हंयच्या सोबीत लारांच्या किणकुळ्याच्या संगीतासंगी पाचव्या धरण माथ्याच्या सोबीत पाळण्यांत सोबोन आसा एक धाकटुलो गांव या हळ्ळी आणि ती जावन आसा चंदावर। आणि हांगासर सर्व भक्तिकांक दोन्ही हातांनी स्वागत करून आसा सांत फ्रांसीस सावेराक समर्पून दिल्ले भोव नांवार्दीक पुनशेत सांत फ्रांसीस सावेराची इगर्ज आणि पुनशेत संवसाराच्या विविध गांवांत थावन हांगासर भक्तीक आणि अभिमानी या पुनशताक भेट दितात आणि तांच्यो विनवण्यो ते अर्पितात। आणि तशेंच सांत फ्रांसीस सावेराच्या विनवणेद्वारे सर्वेस्परान केल्या सर्व उपकाराक ते अर्घा पाठयतात। मोगाचनो डिसेंबर म्हयन्याची 3 तारीख आम्ही सांत फ्रांसीस सावेराचें स्मरण करता। पूण या चंदावर पुनशतांत आणि या परिसरांत सांत फ्रांसीस सावेराची परब चंदावर फेस्त या चंदावर जात्रो म्हणूनच तो नांव वाडला। संवसाराच्या आणि विविध गांवांत हजारो लोक या जात्र्याक या फेस्ताक या उत्सवाक हांगासर हजर जातात। जात कात म्हूण लेखी नासता सर्व एका मनाचे एका काळजाचे जावन या पुनशताक ते हाजीर जातात। सर्वेस्पर देवाक ते अर्घा दितात, सांत फ्रांसिसाक ते अर्घा दितात। आमचे मोदे उर्बेन तुझिये जेसू तुवे सर्वांक दिलो अल्तरेसो मानतो जोडू असापासो सांतो जालो। आमचे मोदे उर्बेन तुझिये जेसू तुवे सर्वांक दिलो अल्तरेसो मानतो जोडू अजापासो सांतो जालो। मोगाचन आज आमचे संगी हांगासर आसात या पुनशताचे रेक्टर आणि तशेंच या फिरगजेचे विगार मानादीक बाप फाउस्तीन फुटाडो। निजाकी आमकां उरतो संतोष आमच्या वीक्षका संगी या पुनशता विशीं ते तांचो अनुभव आणि या पुनशताचे महत्व आमच्या संगी ते आता वांटून घेतले। कारवार
देशचे एक महत्त्वपूर्ण शेत चंदावर सान फ्रान्सिस सावरेचे फिरगजचो विगार फादर फाउस्टीन फुटाडो तुमकां वीक्षकांक समेस्तांक म्हजो हार्दिक प्रणाम. सान फ्रान्सिस सावरेच्या पुण्यशेता विशांत थोडे संगती तुमचे मुखार सांगूंक म्हाका भोव खुशी जाता. हें पुण्यशेत हांगासर सुमार 400 वर्सां जावन देवाच्या कृपेचो शिवोर ह्या गांवच्या आनी भोंवतणीच्या सर्व लोकांक दिवन आसा. सान फ्रान्सिस सावरेचे हें पुण्यशेत बांदून सुमार 300-350 वर्सां उतरल्यांत सोडून 16व्या शतमानांत ते हांगासर एक ल्हानशें कॉपेल कशें उबारलेलें. कुमटा सान जोन बाप्तिस्ताची फिरगज, त्या फिरगजेचे एक कॉपेल जावन हांगासर ते आसले आनी भोंवतणीचो लोक सगळो शेतकारी जावन कश्टांनी विविध रितीचे काम करून तांचें जिवीत सरतालें. आनी ह्या कॉपेलाक क्रमेन लोकांचो इल्लोसो जोमो सरता आसतना पवित्र सभेच्या आमलगाड्यांनी चिंतलें हें कॉपेल एक फिरगज जावन उबारूंक जाय म्हणून. आनी सोडून लागीं 150 वर्सां फाटीं हें कॉपेल एक फिरगज जावन उबारलें. ह्या फिरगजेक तवळ जाय तितलीं कुटुंबां सेरवलीं आनी हांचे भाग जावन दोनेहळ्ळा, दिवळ्ळी, मडगेरी आनी हेब्बणकेरी तशें सगळे सबस्टेशन्स सेरवून ही एक फिरगज जाली. आनी तवळच्या काळार लोकांक हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक त्या वेळार तावन एक विगार फावो जालो. कश्टांचें जिवीत जाल्यार सुमार 20-25 किलोमिटर पयस तावनी लोक हांगासर चलोवन येवन भक्ती कार्यांत भाग घेतालीं. तवळ तावन ह्या कॉपेलाक एक चड महत्व आसलो, कित्याक म्हळ्यार हांगासर कितें एक देवाची विशेश सकत लोकांनी अनुभव केल्ली. आनी ताका एक कारण आसा की आमच्या ह्या पुण्यशेतांत दवरलेली सान फ्रान्सिस सावराची इमाज. ही इमाज एका अक्रिस्तांव भावाक मासली पागता आसतना मेळिल्ली. ताच्या घरांत ताणें ती हाण दवरून ताका ताणें मान केलो आनी ह्या भशेन तो आपल्या जिवितांत ताचें सगळें घराणें देवाच्या आशिर्वादांनी वाडोवन आयलें, बरें जालें. आनी त्या खातीर ताणें ही खंयची एक भोव पवित्र दैवीक सकत ही अशें म्हणून सांगून ती इमाज कुमटा फिरगजेच्या विगाराक हाण दिली. त्या फिरगजेच्या विगारान ती इमाज हांगासर ह्या कॉपेलांत हाडून बसयली. ताच्या उपरांत लोकांनी येवंक सुरू जालें, येवन मागोवंक सुरू केलें. तांचे सगळे कश्ट कितें अनवार आसात सगळे येवन थंयसर सान फ्रान्सिसा मारिफात देवाक ताणें भेटोवंक सुरू केलें. एका फाटल्यान एक अजाप कशें लोकांक बरें जाता केलें. लोकांचो जमो येवचो वाडोवनूच आयलो आनी तो वळो हे कॉपेल आनी ही फिरगज अशी वाडोवन येतली आनी लोकांचे भक्तीपण ह्या जाग्यार पळोवन येवन कुमटाच्या विगारान गोंयच्या पात्रियार्काक मागोवन घेवन सान फ्रान्सिसाची रेलीक हांगासर ह्या कॉपेलांत हाडून दवरली. आनी फेस्ताच्या वेळार लोकांक ती मान करूंक उक्त्यान मान करूंक तांणी सोडलें. विशेश जाता म्हळ्यार हांगासर ह्या कॉपेलांत ह्या पुण्यशेतांत लोक विविध रितीची मागणी आनी विनवण्यो घेवन येतात. तांचे पैकी प्रमुख जावन आसा काजरी जोड्यांक, प्रत्येक जावन काजर जावन भुरगीं नातलेले काजर जोड्यांक
तांची मागणी ती हांगासर येवन येवन भेटयतात आनी जाय तितले दाखले आमचे कडेन आसात, जाय तितले अजापां घडलेले आसात, मागलेल्यांक साबार जाणांक तांणी मागलेले मेळिल्ले आसा आनी त्या खातीर एक रिवाज हांगासर आसा. हर एक पावटी फेस्ताक आयिल्ल्या वेळार आवय बापूय तांच्या नेणट्या भुरग्यांक, नव्यान जल्मल्लीं ल्हान भुरगीं, 2 वर्सां भितरलीं 3 वर्सां भितरलीं भुरगीं, सक्कडी भुरग्यांक ते हांगासर हाडून येतात आनी हांगासर आल्तारीर भेटयतात. आमी त्या पासून फेस्ताच्या वेळार एक विशेश जागो भुरग्यांक दवरच्याकच आमी तयार करता. मानादीक बाप संतोष नरोन्ना या परिसराचे म्हणणीना मगा आमी म्हणयेत. कुमटा परिसरांत तांचो जल्म जालो आनी ताणें तांची सेवा दिवचे खातीर सोम्या खातीर तांची जिणी समर्पिली आनी प्रस्तुत ह्याच पुनशेतांत सहाय्यक विगार जावन तांचो अमोलीक वावर ते दिवन आसात. ह्या फेस्ताच्या विशेशता विशीं तांच्या भुरगेपणाचो तो उडास आमचे संगी वांटून घेतात मानादीक बाप संतोष नरोन्ना. मोगाचेनो हांव फादर संतोष नरोन्ना. हांव गांवान कुमटाचो, ह्या फिरगेचे जावन फकत 8 किलोमिटरां पयस. ह्या इगर्जेक ल्हान तावन हांव ही इगर्ज पळोवन आसा. हांव ल्हान आसतना म्हाका कोणेकी ह्या म्हज्या कुटुंबाच्यांनी हांगासर आपोवन हाडलें. त्या वेळार हांव ही इगर्ज हांव पळयता. ह्या इगर्जेक येत आसतना बारी संतोश. हांव ल्हान आसतना म्हज्या गांवांतल्यान हांगासर हांव ह्या फेस्ताक येतालो. जायते लोक चलून येताले, थोडे तांच्या व्हेकलाचेर येताले. जाल्यार ह्या फेस्ताक येता म्हणटा आसतना ह्या फेस्तांत अलगूय संतोश. हे हांगासर जायती मिसां चलताली, हांगासर जायतो लोक येतलो आनी तशेंच जायतीं दुकानां शॉप्स आनी हे फकत पळयत आसतना एक अलगी खुशालकाय मनांत. कित्याक की म्हळ्यार हांगा येता म्हणटा आसतना आमकां हांगातून पाटी व्हरूंक म्हाका कितेंय मेळटलें. हे जावं फरो मिठाई जावं दी, जावं फरो खेळाची वस्तू जावं दी, ह्या जावं फरो ताची की चड ह्या रेलीक असो उमो आनी तशेंच मिसाचें बलिदान आनी तशेंच ह्या मिसांत भाग घेवन देवाचो आशिर्वाद काण घेवन वयचें. पूण आतां म्हजो अभिप्राय, म्हजी एक्सपिरियन्स हांगासर पळयत आसतना हांव एक याजक जावन त्याच जाग्यार हांव आसा. आनी हांगासर हांव आसतना जायते लोक थंयतावन हांगा येवचे हांव पळयता. हांव ल्हानपणांतावन हांव थंयतावन हांगा चलून येतालो या थंयतावन हांगा येतलो. पूण आतां जायतो दुसरो लोक थंयसान हांगा येता म्हणटा आसतना तांकां पळयत आसतना तांचे अभिप्राय जावं फरो मुजीस जावं पावता दिसता म्हाका. कित्याक की म्हळ्यार लोक हांगासर येता जायती मागणे घेवन. हांगासर लोक येतात तांचे कश्ट दूख परिहार जावचे खातीर. हांगासर लोक येतात ह्या देवाक भेटचे खातीर. हांगासर लोक येतात ह्या पुण्यक्षेत्राक सान फ्रांसिसाद्वारे तांच्या कुटुंबाक बेसांवां काण घेवन व्हरच्या खातीर. आनी त्या खातीर आतां म्हजें जिवीत हांव पळयत आसतना ह्या फिरगजेक हांव एक सहाय्यक विगार जावन काम करता म्हणटा आसतना म्हाका भारी खुशी. हांगासर येतलो लोक आनी तशेंच तांची मागणी, तांचे जे कितें अत्रेक आसात तें पळयत आसतना खंडीत जावन सान फ्रांसीस सावेर सक्कड लोकांक रित्या हातांनी फाटीं धाडचो ना. आनी त्या खातीरच म्हाका हांगासर रावूंक आनी हांगासर काम करूंक आनी लोकां खातीर वावर करूंक आनी प्रत्येक तरान ह्या सान फ्रांसिसाद्वारे लोकां देवाची बेसांवां तांचेर मागून दिवच्याक म्हाका बारीच खुशी. तर मोगाचेनो ह्या पुण्यक्षेत्राक तुमी सक्कड येया. तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जावं फरो तुमच्या सैऱ्या धैर्यांक काण घेवन हांगासर या. ह्या सान फ्रांसिसाद्वारे देवाची आशिर्वादां जोड घेया. आनी तुमकां सर्वांक ह्या पुण्यक्षेत्राक हांव स्वागत मागता. आनी तशेंच हांव तुमकां मस्त आनी मस्त देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर न्हय केवल आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी मात्र, बगार मुस्लीम आनी हिंदू भाव भयणी सयत हांगासर चड मापान येतात. हांवें म्हणयत आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणीच्या की चड मुस्लीम आनी हिंदू भाव भयणी हांगासर चड येतात. त्या दीस फेस्ताच्या दिसा आमकां सकाळींचे जर तर आमी क्रिस्तांव आनी आमचे सगळे मिसाचे संभ्रम ते परस चलयले जाल्यार
दनपारा उपरांत सगळो जमो हांगा सर्व अक्रिस्तांव भाव भयणींचो आसा आनी तशें जाल्यानूच आमी दनपारा उपरांत तांचे खातीरच म्हणल्या खातीर आमी सांजेचे एक कन्नडांत मीस दवरून येवन पवित्र पुस्तकाचे शिकोवन लांब मट्टान आमी त्या वेळार हांगा सगळ्यांकी आयकोवच्यो बरी आमी सवलत करता. हें फेस्त ही फिरगज आमकां क्रमेन अशी वाडोवन आयल्या उपरांत आमच्या देशाच्या वडिलांनी चिंतलें ही फिरगज खाली ही फिरगज मात्र न्ही बगार एक फुंडशें जावन उबारूंक जाय आनी त्या खातीर 2012 इस्वेंत आमचो आदलो बिसायब आतांचो आडळतदार बिशप डेरिक फर्नांडीस ताणें ही फिरगज देशाचें पुणशेत म्हणून उबारूंक जाय म्हणून तवळच्या आर्च बिशपा लागीं विनंती करून येवन तवळचो आर्च बिशप बर्नार्ड मॉरस तांणी येवन हांगासर 2012 इस्वेंत हे देशाचें पुणशेत म्हणून उंच उबारलें आनी त्या वेळार तावन हांगासर सर रितीचे भक्तीक कार्यां सडीत मापान हांगासर चलोवन आसात. प्रत्येक जावन आमचें फेस्त आमी डिसेंबराच्या 3 तारीखेक समारंभ करता. 3 तारीख सान फ्रांसीस सावेराक समर्पिल्लो दीस तो. त्या दिसा आमी व्हड दाबाजीक फेस्त हांगासर आचरण करता. 2 दिसांचो दाबाचो फेस्ताचो हांगासर चलता. सबार लोक हांगासर त्या वेळार तांच्यो आंगवण्यो फारीक करूंक म्हणून येतात. हांगासर एक विशेश रिवाज आसा. ही रिवाज प्रत्येक जावन एक लोकांचो जोमत म्हूण येत एक सैन्य कशें सान फ्रांसिसाच्या भक्तीन आनी मानान ताच्या देखीन आमी जियेता म्हणल्याक एक साक्ष कशें थोडे इरमांव म्हणले आसात. हे हर एका वर्सा फेस्ताच्या वेळार ते हांगासर येतात आनी तांचो इरमांव जावन तांचें नांव नोंदायत करतात आनी ताच्या उपरांत हर एका वर्सा ते तांचें नोंदायत केल्लें नांव नव्यान नवीकरण करून घेवन सान फ्रांसिसांत आसची भक्त तांची व्यक्त करतात आनी ताचे जिविताची देख घेवन तांची कुटुंबां चलयतात. ती एक ह्या पुणशेताची विशेशता जावन आसा. आनी ह्या जम्यांत सोडून 600 लोक कुटुंबां येदोळच्याक आसात. सगळीं कुटुंबां विविध गांवांत तावन ती येतात. मँगलोर तावन कुंदापूर तावन आनी अशे सगळे आमच्या कारवार देश तावन गोंयांत तावन अशे लोक थंयसर हांगासर आसले येवन ह्या जम्यांत ते भागीदार जातात. हांगा लोक फेस्ताच्या वेळार विशेश जावन येवचे आनी तांच्यो आंगवण्यो फारीक करचे खातीर. त्या खातीर आमी आयिल्ल्या हांगाच्यो आंगवण्योच्यो वस्तू आमी देखल्यो जाल्यार चड आमकां तातूंत चडावत पाळणी पळोवंक मेळटात. पाळणी कित्याक देवान आमकां एक भुरग्याचे आशिर्वाद फावो केला. 2 रितीची पाळणी ती भेटयतात. एक पाळणें केवल पाळणें मात मागोवन घेवन आमकां एक भुरग्याचो फळ फावो कर म्हूण आनी एक पाळणें त्या पाळण्यांत एक भुरगें ताची इमाज तातूंत आसता. म्हळ्यार देवान आमी मागलेलें आमकां फावो केल्लें म्हूण व्यक्त करचे खातीर पाळण्यांत एक भुरगें आसून घेवन तें भेटयतात. तसली विशेशता ह्या पुणशेंतांत आसा. हेर विविध गरजां खातीर लोक मागतात आनी हर एक संगतींक तांकां फावो जाल्ली आशिर्वादां तांच्यो आंगवण्यो फारीक करच्या मार्फत हांगा ती भेटयतात. फेस्ताची आनी एक विशेशता म्हणून सांगल्यार अक्रिस्तांव लोकांक एक हांगासर येवचें एक देवान फावो केल्लें एक बागस म्हूण ते सांगतात. आमचेच गांवचे आमच्याच देवाचे फेस्त अशें म्हणले बरें ते येतात. आनी विशेश जावन सगळीं आमचे हेणे पयशिल्ल्या हळड्यांनी रानां भितर थंयसर हांगासर जियेतल्या लोकांनी तांच्या घरांनी ते विशेश रितीच्यो कणग्यो तयार करतात. आनी हांगासर फेस्ताक त्या वेळार चंदावार फेस्त म्हळ्यार कणगांचें फेस्त म्हणटात. आनी आयिल्ले लोक कणगी घेयनासतना पाटी
घरा वसनात तितले सगळे हांगा लोक येवन विविध रितीचे ते आळवाचे मुडला आमी म्हणल्या मुडल्यो म्हणटा त्या प्रकार ती येवन घेवन वेतात आनी तशेंच हेर विविध वस्तू सामान्य रितीन हांगासर आसात ते आमचे संस्कृती हांगाची आमकां कळीत करता कशें हें फेस्त चलता म्हणलें. क्रमेण ह्या फिरगजेंत क्रिस्ती कुटुंबां चडलीं आनी भक्तिकांचो संख्यो वाडलो. ह्या खातीर नवें देव मंदिर एक गरजेचें जालें. 1995 डिसेंबर म्हयन्याच्या 4 तारखेर विगार जेराल मॉन्सिंजोर सायमन टेलिस हांणी बुनियादी फातर आशिर्वादीत केलो आनी तवळसो विगार मानादीक बाप अँटनी लोपिस हाणें बुनियाद घाली. 1999 इसवेन मे म्हयन्याच्या 26 तारखेर तवळसो कारवारचो गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर विलियम डिमेल्लोन नव्या देव मंदिराचें उक्तावण केलें आनी तें देव मंदिर लोकार्पण केलें. हरी एका सोमारा दिसा आमी हांगासर सकाळीं 11 वरांचेर नवेन आसा. ताच्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसा. मागीर आराधन आसा. आराधन जाल्या उपरांत आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक आमी जेवण दिता. हे हरी एका सोमारा हांगासर चलता आनी त्या वेळार सबारीतले लोक आमकां तांच्यो विनवण्यो तांच्यो गरजो बरोवन घेवन धाडटात. नंतर हांगासर आमी एक सवलत दवरलेली आसा. हांगासर भेट दिल्ली तांच्यो विनवण्यो त्या बॉक्सान ती घालून वेतात. त्यो सगळ्यो आमी थंयसर आल्तारीर देवाक भेटयता उक्त्यान तांचे बसत मागता आनी ह्या वरवीं देवाचे विस्तार आशिर्वाद तांकां फावो जावं दी म्हणून आमी आशेता आनी ह्या तुमकां समेस्तांक ह्या भोव पवित्र पुण्यशेताक स्वागत मागता. हर एकल्या की तुमकां एक दीस येवन हांगाचे भक्तीपण आनी देवाचे प्रत्यक्षपण कितें आसा तुमी पळयात आनी ह्या पुण्यशेताच्या पुण्यतळार तुमचे गरजो विनवण्यो कितें आसात येवन देवाक भेटयात. ना तर आमकां जर तर तुमचे कसले मागणी विनवण्यो आसात आमकां धाडून दियात. आमी तुमचे बसत हांगा सदांच मागतात. सान फ्रांसीस सावारा मार्फत देव समेस्तांचेर तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं म्हणून हांव आशेतां. मोगळा सान फ्रांसीस सावेरा जेसू समोर परगट केल्या मिसांव परगटणारा देवाची कृपा जोड दिल्ल्या आमच्या आदारा मान करता तुका आमच्या फिरग सांता. मोगळा सान फ्रांसीस सावेरा जेसू समोर परगट केल्या मिसांव परगटणारा देवाची कृपा जोड दिल्ल्या आमच्या आदारा मान करता तुका आमच्या फिरग सांता. मोगाच्यान येदोळ पर्यंत चंदावरच्या सान फ्रांसीस सावेराच्या पुण्यशेताची एक वळख आनी एक विशेष झळक आमी आपणायली. वय सोम्याचो एक वर्तो विश्वासी चाकोर पयशेल्या गांवांत भारताक ताची बरी सुवार्ता प्रसार करूंक आयिल्लो सान फ्रांसीस सावेर. सबार जाग्यांनी ताची पुण्यशेतां आमी पळयता. पूण चंदावर गांवांत चडीत प्रसार जायनातल्या ह्या पुण्यशेतांत जरी हजारो लोक हांगासर येता म्हणटाना निजायकी आमकां वर्तो अभिमान भोगता. येदोळ पर्यंत तुमी ह्या अपुर्बायेच्या कार्यक्रमांत सहभागी जाल्ल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यान हो व्हिडिओ तुमी पळयलो. हो व्हिडिओ तुमी तुमच्या मित्रा संगी वांटून घेवया आनी तशेंच दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक सबस्क्रायब करा, बेल आयकन दांबा आनी निरंतर आमी हर एका दिसा प्रकट जावचे व्हिडिओ तुमी पळयात आनी तशेंच आमच्या मिसावांत तुमचो सहकार दिया. येदोळ पर्यंत ह्या कार्यक्रमांत सहभागी जाल्यार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच मुखलो अंकडो आमी सुरवात करता पर्यंत आमी सांगाता रावया. तुमचो मोग आनी अभिमान सदांच आमचे संगी आसूं दी. देव बरें करूं.